Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. I would like to thank you and your entire team of Prudent Media. Right now I'm in Abu Dhabi. Almost 50 दिवस झाले म्हाका आता. I'm in hotel. So आमचे फ्लाइट्स आज सुरू जातली, फाल्यां सुरू जातली या आशेन आमी सगळे आसात. आमचं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस असता आमी. So 2 months on, 2 months off. So आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना सोंपलो, we got down. So देवतकच फ्लाइट्स सगळे बंद जाली, इंडिया लॉकडावन जाली. सो तेन्नाच्यान आमी अशेच आसा. आनी आतां फाटल्या म्हाका दिसता ऑलमोस्ट म्हयनो जालो आमी सदांच आयकतात की सी फेरर्स इश्यू पूण तो इश्यू म्हणटा तो एक इश्यूच जावन पडला. सध्या गोंयकार म्हणजे वेगळे वेगळे फिल्डांचे आसात. आय एम वर्किंग एज अ चीफ इंजिनियर. सो म्हज्या बोटी वयलो असो हांव एकटोच. बाकीचे ऑयल रीग आनी अशे हांव ज्या हॉटेलान आसा ते ऑलरेडी 5 जाण आसात. गोंयकार प्लॅटफॉर्मार काम करपी गोंयकार 5 जाण आसात. थंय सद्याक भलायकेची परिस्थिती कितें आसा? पळय आमची सध्या हॉटेलान आसात. सो आमी चडशे भायर बी भोंवना. बट फायनली स्वताक लॉकडावन करप सोंपें, एका रुमार बसले जाले. पण जेवण बी म्हणटा ते भायल्यानूच येता न्ही, ताजेर आमचो काय कंट्रोल नासता. दिसाक 25 फावट जरी आमी सॅनिटायझरान हात धुले तरी आमकां भायलें जेवण जेवपाक जाय. भायर ती अबू धाबी सद्याक परिस्थिती कितें आसा एज फार एज कोरोना व्हायरस इज कन्सर्न? अबू धाबी इज पार्शियल लॉकडावन, फुल लॉकडावन ना, थोडे ओपन जाता. गव्हर्नमेंट इज व्हेरी स्ट्रिक्ट. दे हॅव टेकन गुड मेजर्स टू कंट्रोल. सो भायली अशी आमकां लोक अशे दिश्टी पडटात. रातचे सदांच सॅनिटायझेशन चालू आसता हांगा रातचे 10 ते सकाळी. सो सरकारा कडेन मागता आमी बेगीनच्या बेगीन आमकां हांगचे व्हरचे आनी वास्को आमच्यो डायरेक्ट फ्लायटी चालू करच्यो म्हणून. खुबशे आतां आमी एक व्हॉट्सएप ग्रुप केला गोवन्स इन UAE. ताजेर म्हाका दिसता एक 2 वरां भितरूच 250 लोक जॉयन जाले. आनी जे लोक अशे जांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, थोडे आसा जाणटे, थोड्यांची ल्हान भुरगीं आसात, थोडे प्रेग्नंट बायलो आसात, सगळे आशेर आसात की आज जातले फाल्यां जातले. आनी तांची परिस्थिती खरीच वायट आसा. आमकां तरी खावपाक जेवपाक आसा हॉटेलान, तांची परिस्थिती सामकी वायट आसा. तांचे कडेन पयशे सुद्दां ना. आनी रेंट तांकां दिवचें पडटा. आनी थोडे टुरिस्ट विजाचेरूय आयिल्ले लोक आसात, ते उरल्यात. तांचो टुरिस्ट विजा एक्सपायर जाल्लो आसा. म्हणजे लोकां कडल्यान मागून बी जेवप खावप अशी परिस्थिती आसा सध्या. तुमी कितें म्हणटात की फक्त गोंयकार न्ही पूण मेजॉरिटी ऑफ इंडियन्स जे थंय काम करताले तांचो जॉबूय सध्या धोक्या भितर आसा? हय, सगळ्यांचो जॉब एक्चुअली क्रायसीस सिच्युएशनूच अशें आसा की जॉब सगळ्यांचे धोक्यान आसा, जीवूय धोक्यान आसा तशें पळोवंक गेल्यार. एम्बसींतल्यान तुमकां कितें रिस्पॉन्स मेळटा सध्या? ना, ते म्हणटात गोवा गव्हर्नमेंट कितें एअरपोर्ट ओपन करतकच सध्या आमी कांय सांगू शकना. इट ऑल डिपेंड ऑन स्टेट गव्हर्नमेंट.